खबर विस्तारान म्हादय संदर्भात केस अजून हरीत लवादाकडेन चालू आसा। अशें आसतना दोनूय सरकाराक ह्या संदर्भात कसलोच निर्णय घेवपाचो अधिकार ना। देखून मुखेलमंत्री पर्रीकारान कर्नाटकाक जें पत्र बरयलां तें एकदम चुकीचें आसा म्हण आमदार रवी नायक उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिगीस। इश्यू जो आसा तो खरें म्हणल्यार भायर उलोवपाचें नाशिल्लो। जावं कोणा लेटर दिवपाक जायनाशिल्लें। पूण तेणी ते मोठी चूक केल्ली आसा, कित्याक ते ट्रिब्युनलाचे आसा। जेन्ना ते ट्रिब्युनलाचे आसा तेन्ना कोणाकच दोनूय सरकारांक स्टेटमेंट करपाक रायट ना। पूण हें कितें केलां पळय, मनोहर पर्रीकारान कितें लेटर बीन दिलां, ती मोठी चूक केल्ली आसा। समज वयर सकयल जालें बिकॉज तुमी लेटर दिवपाचें नासलें, मागीर तांकां आश्वासन दिलां पळय आनी फाल्यां वयर सकयल दिवचें पडलें, हू शूड बी ब्लेम फॉर दिस इश्यू? मनोहर पर्रीकर सरकार। मनोहर पर्रीकर जे आसा तेणें दिलां हें पत्र। म्हणून ते कितें तांकां आतां एक फ्रिडम मेळ्ळें की पिवपाचें उदक दितलो अशें म्हणून। तुका उलोवपाक गरज नाशिल्लें, मागीर कितें डिसिजन जावपाचें आशिल्लें ट्रिब्युनलाचें, देन तुजें उलोवपाक जाय आशिल्लें। आतां न्हू। कर्नाटकाची आतां असेंब्ली इलेक्शन्स आसा, ताका लागून तुमकां दिसता गोंयचो चीफ मिनिस्टर तांकां हेल्प करता तेंची पॉलिटिकल पार्टीक हेल्प करपाक लागून लेटर दिलो। स्टेट आमी ऑलरेडी कळयल्लो आसा आनी आमी जेन्ना हेजेर बसतले, आमी CLP आमची मिटींग जातली आनी CLPची मिटिंगेचेर आमी असेंब्लीक कितें भुमिका आमची आसतली त्या संबंदी हरशीं आमी डिक्लेअर केल्लें आसा, पार्टीनी केल्लें आसा। ते हें आमी मागलेलें आनी ते हेजेर रेजोल्युशन येतरीच आमी रेजोल्युशन सपोर्ट करचें काय आमी रेजोल्युशन हाडचें, तेजेर आमची CLP मिटिंगेर डिसायड जाता।